पहिली ते 12वी मेरेनचे विद्यार्थी तसेच शिक्षकांचेर लक्ष दवरपा खातीर शिक्षण खात्यांत विद्या समीक्षा केंद्र स्थापन जातले। या केंद्रावरवीं दरेक विद्यार्थ्यांची शिक्षणीक प्रगती जाणून घेवप शक्य जातले तसेच शिक्षकांच्या कामगिरीचो नियाळ घेवप शिक्षण खात्याक शक्य जातले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ही माहिती दिल्या। कोडिंग आनी रोबोटिक्स अभ्यासक्रमाचो शुभारंभ उपरांत तो उलयतालो। गोंयांत विद्यार्थ्यांक गणित विशय कठीण वता। गणितांतली कामगिरी सुदारपा खातीर कोडिंग आनी रोबोटिक्स अभ्यासक्रमाचो लाव जातलो। विद्यालयांत कोडिंग आनी रोबोटिक्स अभ्यासक्रम 2021 वर्सा सावन सुरू जाला। We are coming up with a new scheme, the virtual classroom in every schools. We have already asked funds with the Government of India. There is one scheme. प्रत्येक स्कूलात गोंयच्या सगळ्या स्कूलांनी व्हर्च्युअल क्लासरूम आसचो। हाच्या खातीर आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन स्कीम प्रपोज केला। आमी सँक्शन जावन येयला फुडें म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट टीचर कॅन व्हर्च्युअली टीच टू द ईच अँड एवरी स्टुडंट इन द स्टेट। आमचे हेड ऑफिस म्हणजे आमचे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनांतल्यान एका व्हर्च्युअल क्लासरूमांतल्यान फाल्यां सकाळीं एक्सपर्ट टीचर डायरेक्टर सगळ्या भुरग्यांक एट अ टायम गायड करपाचें जाल्यार व्हर्च्युअली गिव द लेक्चर and it is attended in all the schools that we are coming up with the technology. And not that, we are coming up with the Vidya Samiksha Kendra, the tracking of the student from the first standard to till the 12th standard in the Director of Education. भुरग्यांक ऍडमिशन घेतलेल्या पहिल्या दिसा पासून ताचे ट्रॅकिंग सुरू जातले। तो 12th स्टँडर्ड पास आउट जायसर आमचो डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन will monitor them from our head office.